आदलो शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेराताचेर अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार केल्लो म्हूण मार्च 2016तले हे प्रकरण. आपल्याक ड्रग्स दिवन बाबूशान बलात्कार केलो. सावत्र आवयन आपल्याक बाबूशाक विकले म्हूण ते चलयेन जबाब दिल्लो. राजकीय हेतान आपल्याचेर फटीचे आरोप जाता म्हूण त्या वेळार बाबूशान दावो केल्लो. बुधवारा पणजे सेशन कोर्टात आरोप निश्चितीचेर सुनावणी जाली. बाबूशाचो मुंबयचो आदवोगाद सुबोध देसायन आर्ग्युमेंट घालो तो असो. कागाळ करपी चली अल्पवयीन न्ही. ते चली विस्वास दवरपा सारके न्ही. ताणें 6 फावट जबाब बदलला. प्रत्येक जबाबात मोठी तफावत आसा. विक्टीम गर्लान 6 डिफरंट स्टेटमेंट्स केल्या, इन्क्लुडिंग 2 स्टेटमेंट्स बिफोर द जज. पहिले मागीर ते पहिले जजमेंट जजा कडेन आतां पुलीस कॅन रिकॉर्ड एनीथिंग, बट वेन यू फायल गिव अ स्टेटमेंट अंडर 164 CRPC बिफोर द जज, इट हॅज टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट. यू कॅनॉट से दॅट जज हॅज रिटर्न यू ऑर यू आर फोर्स टू गिव अ फॉल्स स्टेटमेंट. पहिले स्टेटमेंटान याचे 6 डिफरंट स्टेटमेंट आहा. इवन जजाचे 2 स्टेटमेंट रिकॉर्ड जाल्ले ताचे जजाच्या फुड्यान. ते म्हणटा आपणे फाटलेच तुका स्टेटमेंट फॉल्स सांगलो. जजाक कित्याक आपल्याक हें जालें तर ईच स्टेटमेंट 6 स्टेटमेंट्स आर देर वीच आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर. पॉक्सो इज देर इज कन्सर्न दॅट एज वी हॅव प्रूव्ड दॅट देर इज अ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट शी इज बिटवीन 17 to 18. So all the Supreme Court judgments say it has to be, after that certificate it has to be +2 -2. So if she is more than 18 then POCSO will go. So we have argued for a discharge. आरोपपत्र तयार करतना पुलिसांचे आदवोगादान चलयेक परत परत खोलायेन जबाब दी म्हूण दबाव हाडलो. ह्या दबावांतल्यानूच तिणें प्रत्येक फावट जबाब दिला. Prosecution says now no, let us see why she has deposed falsely. Let us take from her, let us put her in the box and see why she gave 6 different statements. पणजे वेंचणुकेक उबो राविल्लो बाबूस बुधवारचे सुनावणेक स्वता कोर्टांत हाजीर रावलो. बलात्कारा विशीं आरोप निश्चितीचेर सुनावणी जाल्या. हे केशींत ताचो फुडार 3 जूनाक थारतलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.